हांव नगरपालिकेचें इलेक्शन आनी हे इलेक्शन ऑक्टोबरान जावपाचें आसलें. कोरोनाचें संकट येयलें संबंद देशान आनी कोरोनाचें संकट येयल्या म्हणून इलेक्शन पोस्टपोन जालें. पोस्टपोन जालें जाल्यार म्हाका एकूच सांगपाचें आहा की हे इलेक्शन नगरपालिकेचें इलेक्शन. नगरपालिकेच्या इलेक्शनान नगरसेवक निवडून येता. नगरसेवक जो नगरपालिकेचो आसता. आतां हांव वॉर्ड नंबर 2सून नगरसेवक म्हणून बसला ह्या नगरपालिकेचो. जाल्यार आतां मतदारांक म्हाका एकूच सांगपाचें आहा की तुमी मतदार राजा. मतदार तुमी तुमचो वोट मारतले आनी निवडून हाडटले आनी जाका निवडून हाडटले तो 5 वर्सां हांगासर तुमची सेवा करतलो. जाल्यार अशा व्यक्तीक निवडून हाडा की खरोखर ताका एक्सपिरियन्स जाय, नॉलेज जाय, काम करपाचो अनुभव आसपाक जाय. नाजाल्यार कोण तरी तुमकां मंत्री आमदार दबाव हाडटले म्हणून बेश्टे कोणाकूय निवडून हाडूं नाका. हें इलेक्शन म्हाका दिसता खंय तरी लोकल लायनीचेर चलता. म्हाका लोकांचो सपोर्ट आहा. म्हाका इवन वास्को MLA म्हाका बॅकअप करता. म्हाका दिसता ज्या भशेन हांवें काम केलेली 5 वर्सां थंय म्हाका दिसता हें फळ मेळिल्लें आसा. तशेंच फूल म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनाक ओवर कॉन्फिडंट ना आमी खूब काम करपाक जाय आमकां. तरी सुद्दां म्हाका दिसता खंय तरी लास्ट टायम मार्जीन मेळिल्ली ते मार्जीन आमी डबल करूंक सोदता. म्हाका वॉर्डांतल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा. हांव लोकांक चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा की ते म्हाजे लास्ट टायम आसलेले ते आसाच पूण तितूनय एड जाल्लेले आसात तांकांय देव बरें करूंक म्हणटा. आनी सगळे म्हाजे बरे चिंतक म्हटल्यार जाता की सगळ्यांनी म्हाका वॉर्डा भायले सुद्दां म्हाका लोक सपोर्ट करतात. हांव तेंचे आभारी आसा. एक्चुली कितें आहा हे फावट हांवें प्लॅन केल्लो की हांव कॉन्टेस्ट करपा ना. पूण म्हाजे फ्रेंड्स वॉर्ड नंबर 5तले ते म्हणपा लागले निलू तूं यो आमच्या वॉर्डान तूं बस. कित्याक लास्ट 15 इयर्स म्हणपा लागलो आमच्या वॉर्डान कितेंच काम जावना. कामूच जावना म्हणल्यार स्वता थंय आमचो MLA मिनिस्टर आमच्या वॉर्डांतलो आसून थंय डेव्हलपमेंट म्हणटा ते झिरो. आनी तेंच्यांनी पर्सनली खंय फेसबुकार हेजेर म्हाजें जें काम आहा तें पळयलां. त्या खातीर म्हाका तेंच्यांनी आपयलां. आनी त्या रिजनाक म्हाजें एक हें आहा की बाबा खंयच्या वॉर्डान हांव रावता. नॉट ओन्ली फ्रॉम गव्हर्मेंट फंड स्वताच्यान कितें जाता न्हू डेव्हलपमेंट. सोशल वर्कर म्हटल्यार तें सोशल वर्क करपा जाय, काम करपा जाय. बेश्टोच कोण आतां खूब जाण येतात आनी बॅनरां घालता आपूण सोशल वर्कर. तशें सोशल वर्कर जायना. खरें तुजें इंटेंशन आसपा जाय काम करपाचें आनी तुजे कडेन टीम आसपा जाय. आनी हांव खरोच आयज देवा कडेन उपकार मागता की म्हाका एक बरी टीम मेळ्ळ्या 5 नंबरान. एक्सपेक्ट करून उलयलें की त्या भुरग्यांक सगळ्यांकूच काम करपा जाय पूण खंय तरी प्रेशरार बाबडे फाटीं उरलेले. आनी आयज हे टीम घेवन हांव 5 नंबरान डेव्हलपमेंट ODF फ्री आमचो म्हणटात मुर्मुगांव जाला. पूण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां वॉर्ड नंबर 5 आजून लोक ओपन डेफिशियन्सी चालू आहा. वॉर्ड नंबर 15 आसून हांवें नॉमिनेशन फॉर्म फील केला आनी म्हाका लोकांनी सपोर्ट केला, फुडें काडला. ताका लागून हांवें फॉर्म भरलेलो आसा. आनी म्हाजो मिस्टर एक्स चेअरपर्सन आनी एक्स कावन्सिलर वॉर्ड नंबर 15 जेणे वॉर्डा खातीर खूब हेच्या पयलीं काम केल्लेलें आसा. आनी जी थोडी इनकम्प्लीट अशी आसा ती कंप्लीट करपाचें हेच्या फुडें केल्लें आसा. हांवें 16 नंबरांच्यान नॉमिनेशन फायल केलां. तशेंच म्हाजे कलीग श्रद्धा महाले हेणी 21 वॉर्डांच्यान नॉमिनेशन फायल केलां. तशेंच देविता आरोलकर हेणी 19 वॉर्डांच्यान नॉमिनेशन फायल केलां. आमी BJP पॅनला थ्रू कॉन्टेस्ट करता इलेक्शन. सो आमी स्टेबल कावन्सील एबल कावन्सील दितले ह्या फाटी आनी लोकांच्या कामां करपाक सदांच फुडें आसतले. कैंडिडेट्स नॉमिनेशन्स टोटल 38 नॉमिनेशन्स आपका आयिल्लीं आसात. सर आयज आनी एक इन्सिडंट आयकूंक आयला की कोणे इलेक्शन एजंटान भरले बिकॉज द कॅन्डिडेट वॉज कोवीड अशें कितें. जर कॅन्डिडेट येवंक शकना जाल्यार प्रपोजर कॅन कम एंड फायल नॉमिनेशन्स अकॉर्डिंगली पीपल हॅव फायल्ड. मुर्मुगांव कितें भरले आसा कोणें आयज बी भरला. one person has filed that way. He cannot come. If candidate cannot personally come, जाल्यार ताजो जो प्रपोजर आसा he can come with the nomination. 4 दिसान फाटले कितले नॉमिनेशन्स आयले कॅन्डिडेट्स? 4 दिसान टोटल जवळपास 88 कॅन्डिडेट जाल्ले आसा आतां पर्यंत.